मुखार वेता आसतनाच झेवियर तूं आतांच म्हणटालो 7-8 तियात्रांनी ह्या एकूच सिजनांत तूं न्हेसता ह्या पावसाच्या तूं कशें कितें मॅनेज करता? पयले सद्या हांव जितल्या डायरेक्टरांच्या तियात्रांनी हांव न्हेसता पयले सद्या हांव तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते आमकां एलाव करतात. जायते फावटी हें जाता कितें ते समारी लागून आपणाची चेंज करची पडटा कांताराची आनी सगळे डायरेक्टर इतले कॉपरेटीव हें आमकां आयजूच न्हू ह्या सिजनाक न्हू सगळे सिजनाक हेंच भोगता जाता कित्याक हांव घेता आसतना तियात्र 5-6 तियात्र घेता. एक टायमार आमी एकाच टायमाचेर आमी 2 तियात्र लागून नाचल्या 2-3 न्हू तियात्र नाचल्या. आतां तूं म्हणटलें केहें जातलें काय म्हणून तेंच तूं लोकांक सांग न्हय. म्हापशे सान पणजे सान पत्ते म्हापशा आनी केन्ना मागीर म्हापशे सान पत्ते सांवड्डे सान मडगांव अशें करून आमी दिसाक 4-5 न्हू त्यो तियात्र आमी नाचता. पूण हांव चड आनी चड उपकार राटयता सगल्या डायरेक्टरांचो म्हज्या काळजांतल्यान उपकार राटयता कित्याक आमी ताका सांगता मातशें चेंज कर सामारी हें कर आनी ते केन्नाच एक उतर म्हण नासतना रोखडें सामारी चेंज करतात. ह्या पासत आमी हे इतले तियात्र नाचोंक पावता. जसो झेवियर पावता तसोच ताका ते स्वाद दितात. झेवियर आयले ते बरोबर तो आपले कातार म्हणटा आनी नाच जाता. वय हें मात सारकें जायते फावटी अशें जाता की एक तियात्र आमी आतां नाचता समज ह्याच टायमाचेर आमी फर्स्ट हाफाक पावना सेकेंड हाफाक पावता. जायते फावटी म्हणटात मरे अरे ते झेवियर आनी येवंकूच ना मरे आजुनी. सो आमच्या डायरेक्टरांक मातशें केन्ना आन्सर दिवचो पडटा ते आहात येतले म्हणून. सो त्या पासून हांव तेंचो चड आनी चड उपकार राटयता. हय पूण थोडे फावटी झेवियर त्रासांतूच पडला तो कसो तो हांव सांगता. थोड्या डायरेक्टरांनी ताका भुमिका दिल्या आनी ही भुमिका करूंक तो थंय घुस्पोन थिंगाच उरला सारकें न्हय. जायते फावटी कितें जाता जेन्ना सिजनाचो तियात्र नासता सिजन म्हणजे भायर जाता पळय ते आतां समज आमचे पावसाचे तियात्र सगळे हॉलांनी जाता. सो सिजनाक नाचता पळय तेन्ना आमी चडशे हांव शो घेत ना फकत एकूच शो घेता कित्याक आमकां तितून धाकटी प्ले आसता करपाचे आसता तिंचो आनी आलोंक आनी मेळना. पूण तरी आसतना केन्ना म्युजिकल शो आसता तरी आसतना आमी त्या डायरेक्टराक रिक्वेस्ट करता मातसो फाल्यां म्युजिकल शो आहा मातशें एडजस्ट कशी तो म्हणटा बरें झेवियर चल आयचो दीस करुया एडजस्ट. सो हें करून आमी सगळे डायरेक्टर आमकां हें करतात. हय पूण आयज ताका हांव एडजस्ट करचो ना. आयज हांव ताच्या भितर जें कितें आसा तें एडजस्ट करिनासतना हांव तुमकां दाखयतलो. झेवियर सांग सारकें आसा तें सांग. ओके कितल्या डायरेक्टरांक तूं न्हेसला? बाप एक म्हाका विचार पत्तें दुसरें खुंयच्या डायरेक्टराक गोंयांत न्हेसो नासतना हांव पळयतो. म्हणटोच तुवें म्हटलां की सगल्या डायरेक्टरांक देव बरें करूं. म्हणटोच तूं सगल्या डायरेक्टरांक न्हेसला गोंय आहा तितल्याय. बरें तुवें जायतीं कांतारां कंपोज केल्यात जायतीं गायल्यात जायतीं सिडीचेर जावं पिक्चर रुपान ती हाडल्यात. तर तुजें आवडीचें कांतार खंयचें? म्हजें आवडीचें कांतार एक सारकेंच बरें आवडीची म्हजी सगळींच पूण एक सारकेंच म्हाका बरें आयज पासून म्हजें तें काळजान आसा. एक पिक्चर लागलेलें त्या पिक्चराचें नांव द विन्सी कोट आनी त्या पिक्चरान आमच्या जेजूचो मान उबयल्लो कितें कितें दाखोवन तेणी हें करून स्टोरीन तें कितें हें करून. सो तेजेर हांवें एक कांतार म्हणलेलें जेजूक अपमान केलो म्हणून आनी त्याच टायटलाची हांवें सीडी काडलेली जेजूक अपमान केलो म्हणून. म्हाका दिसता ती एक वेळच एक कोर आसा तें लोकांक दाखयल्या बरो पब्लिकाक दाखयल्या बरो. ह्या वेळार आयकलां न्हू तुमी झेवियर म्हणपाचे तयारींत ना पूण ताची जी व्हिडिओ आसा तीच आमी दाखोवची अशें ताचें म्हणणें. वय चल तर आमी तेंच पळोवया. संवसारांतले दीस आमचेर येवचे आसा दिसता मारेकार. खबर आयकोन जाय तो जालो दुखी काडीज रोडले मोजे जावन फुगार. दिसान दीस एक आयकोंक येता जेजूचें नांव पिड्यार करूंक सोल्ल्यात मुखार. जायतेच बूक छापून तशीच फिल्मां काडून येतात आमच्या धर्माचेर आड. हिंदी फिल्मां पयशी बारीक नियाड करशी कितली फिल्मां काडल्यात इगोर्जांनी. हिरो पाद्री जाता
देवा लागीं जोगोडटा तें दिसता आमकां हिंदी फिल्मांनी इगोर्जीन म्हणटात कांतारां नाचोन करून फोकाणां देवाच्या घराक रेस्पे दिनात मात कुणी असल्यो सोत्या तांकां दिवन आमचेर उस घेतलें ऊन ह्या पासोत आयज भोगचें पडलें आमी झेवियर तुवें जायतीं बरीं कांतारां म्हटल्यांत पूण आमी ह्या खिणान सगळीं लोकांक दाखोवंक शकचे नात तुज्यो ऑडियो आसात व्हिडिओ आसात लोकांनी त्यो विकत्यो घेवन पळोवच्यो कारण आमची मायभास आमी वयर काडटले जाल्यार हे सगळें करूंक जायतो तोकोस आसा मिनूती आसात आनी जायतो ते स्पेसूय जाता तर ह्या खिणांत तुवें जें कांतारां म्हटल्यार तुवें जे टॉपीक सब्जेक्ट जे तुवें घेतल्यात ताचे विशीं आमच्या ऑडियन्सांचेर मातशें शेवटिलें जाल्यार फेस्तां काजारां सोबोना ना जायत तर तो सोरो पयलोच पियोन कोमेस कोत्ताना पियेता आमी तोडो तोडो बायबलार आमच्या बरयला देवान 6 दिसांनी संवसार घडला जानवरां सुकणीं आनीक झाडां तसोच दर्याय उदकान बोल्ला इतलें करून देव खुशी ना जान मातसो चिंत नानी कसो पडला तेदन बाब म्हजें पळय जेन्ना हांवें कांतारां म्हटल्या एक वस्तूचेर हांवें कांतारां म्हटल्या ती ती सावन म्हाका हांसोंक येता आतां तूं म्हणटलें हांवें कांतारां कसली म्हणल्या कागद उदक माती फातर पेन घडयाळ ही कांतारां हांवें म्हणल्या पळय ती ही की ह्या वस्तूंक जीव ना ह्या वस्तूंक जीव ना हे वस्तू सांगूंक जायना पूण ह्या वस्तूंचेर हांवें सांगलां एक वस्त केसली वालोराची पळय ती आमच्या जिवितांत कित्याक आमकां वालोराची पळय ती आनी फॉरेन चड वालोराची तूं पळोवंक वयशेलें आमी जायते फाटी म्हणटा एक आमी कांतारां म्हणटा आसतना एक माय पायचेर म्हणटा हेचेर म्हणटा ती आमकां गमता ती कितें करतात पळय ती एक माती आतां मातयेचें हांव कितें सांगतलो उदकाचें हांव कितें सांगतलो उदकाचें एक म्हाका सारकें मजेस्पान म्हाका बरें कांतार लागलां म्हणटा म्हणजे एक जीव नासलेल्या वस्तूचें कांतार म्हणल्यार तें उदक झेवियर उलयता आमी मातशें मुखार या आनीक ह्या तियात्रा उद्देशी तूं जायते परदेसांत ट्रिपी मारून आयला पळय हांव कुयट आहलो आतां जायते वर्सां कुयट आहलो कुयटसान हांव 2000 येयला हिंगा ओके सो कुयट हांवें सुमार 27 वर्सां काम केलां पूण थिंगां तियात्र नासतालो उपरांत हांव पयलोच म्हजो तियात्र मागीर गोंय येवन स्टार्ट केलो हांवें टोनी डायसाचो ती म्हजी माय सो तेन्ना सावन हांव सारको रेगुलर तियात्रान आसा सारकें तुका सांगतलो म्हटल्यार हांव ड्रामर हांवें येता आसतना 2 ड्राम सेटांक घेवन येयलो हांवें म्हटलें आतां चिंता गोंय वचून हांव खंयच्याय शॉक वाचतलो खंयच्याय ग्रुपाक जॉयन जातलो आनी वाचतलो म्हणून पूण तें जायना तें पत्तन जालें देवान तुका पळय कितें बरयल्लें आसा तें जाता तें हय हांवें म्हटलां न्हू थोड्यांची ल्हान आसतनाच ते गुण दिश्टी पडटात आनी थोड्यांचे व्हड जाता दिश्टी पडटात हय सो हांव येवन थोडे म्युजिकल शो वाजले तियात्रूय वाजले मिस्त्री आग्नेय डायसाचे बाराबरी सो मागीर जेन्ना ती म्हजी माय तियात्रान हांवें 2 कांतारां म्हटलेलीं एक टायम घडयाळ तें कांतार म्हजें चड फेमस गोंयांत घडयाळ म्हटलें मागीर हांवें भुरगीं म्हणून एक कांतार म्हटलेलें ड्रग्सांचे वयर भुरग्यांचे सो ह्या 2च कांतारांचे वयर हांव सारको तियात्रान सारको रेगुलर सो म्हाका आनी चान्स मेळोंक ना ड्रामर आनी वाजोवंक ड्रमींग आनी वाजोवंक सो कंटिन्यूस देवाचे कृपेन आयज पासून तियात्रान आहा 2000 वर्साक तूं गोंयांत आयल्या उपरांत गोंयांतल्यान तूं खंयच्या गांवांनी गेलो हय खूब सगळ्या गांवांनी मस्कट दुबय काटर बॅरीन कुवेट आतांच आमी आतांच लंडन वचून आयल्या सेमी तावरिसाचो तियात्र दाखोवन येयल्या आपल्या भुरग्यां सांगाताक जर्मन आमी पयले गेल्ले आमचो जॉन डिसिल्वाच्या तियात्राक सो हांव आतां आमी सेमी तावरिसाच्या तियात्राक वचून आयले लंडन आनी पॅरीस झेवियर आदी तूं ड्राम वाजयतालो तुका ड्राम वाजोवपाची जायती उमेद आसली उमळशीक आसली आनीक आजुनूय म्हाका दिसता तूं ड्रामाचेर बसता आसतलो ही आपलीं कांतारां कशे तरेन फुडें वतात ती मांडूंक तर तुवें आयज मेरेन कितलीं कांतारां कंपोज केलीं आसतलीं सांगतलो म्हणल्यार खूब कांतारां कंपोज केल्या सो
म्हज्यान तुका सारके नंबर सांगूंक जायना पूण इट्स नियरली 100 आनी सगळ्या कांतारांक जीव दिला. सगल्या कांतारांक जीव दिला आनी सगलीं कांतारां आनी एक म्हजी एक वे आहा म्हणपाचें म्हणजे जोरी तर हांव सॅटिस्फाय जालो तें कांतार बरें आहा म्हणून जाल्यार हांव ते स्टेजीर म्हणटा नाजाल्यार हांव म्हणना. कांतारां काडटा हांव जायते फाटी काडलें कांतार म्हाका बरें दिसना तें आनी म्हणना. अशेच पद्दतीन आतांच तुमकां आमी 2 कांतारां दाखयल्यात आनीक निम्माणो तो तियात्र न्हेसला तो ऑड्रिनाचो हय. सुनामी हय. ह्या खिणांत झेवियर आमी हातली एक धाकटीशी 2 क्लिप पळोवया आनीक मुखार या. ओके रुसिया मालवली भेंडीच्या भेंडी तुझ्या सामना येऊ ना बाबा ते बात सोडून गेल्यास चोड वेळ जाऊ ना आणि काय सुद्धा मग पण बेगीन आयला न्हय येतले ते चल भितर आसताना मला लॅपटॉप घेऊन ना ओके बाबा नॉट नाही त्या बाबा ना साखर तोड मध्ये कोण नाही बोलाय अरे आपल्या मनशाची चिंता असता हुस्को असता तो तुझो काय तो very complicated I'm concerned about music. How to make झेवियर कार्यावळ मुखार वता आसतना तुवें म्हाका तुजो जायतो मोलादीक वेळ दिला. ह्या खिणांत हांव तुका सोंपता म्हणून विचारूंक सोदतालो की आमचे जे ऑडियन्स आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? ऑडियन्साक हांव ऑडियन्साक तुमकां सगळ्या लोकांक चड चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुमकांच लागून हांव ह्या पालकाचेर दिसता. आयज जरी तर तुमी म्हाका मानून घेवंक नासलो जाल्यार आयज हांव पालकार दिसता नासलो. सर हांव चड आनी चड तुमचो आनी एक फावटी उपकार रटयता आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. झेवियर तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो त्या पासत हांवूय तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ऑडियन्सांक जायती उमेद आसली तुका आनीक तुजीं कांतारां आनीक पळोवंक पूण आमकां तितलो वेळ ना. तरी आसतना ही कार्यावळ सोंपयता. झेवियर जायत्या वर्सांनी उठलो आनीक आपल्या हातांनी ताणें कंपोज करून कांतारां लोकांच्या मुखार हाडलीं. जी आंगात कला आसा ती लिपोना, ती केन्नाय वयर सोदता ताचो बरे तरेन उपयोग करचो. आनी इतल्यानूच झेवियर सांगता माणका मोतया कार्यावळ हांगाच सोंपयता. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. आदिवस. देव बरें करूं.